लोक सगळे आता नवीन जी पिळगी आसा ती आता ह्या कष्टाकडे वळना. तांकां आता सगळ्यांक झगपाक जाय, म्हणजे काय बेगीन जाय आणि तेंचो कल हेच्या कडेन ना. तरी पण थोडे आमचे जे हे आमचे जाणटे मनीस आहात, थोडे तरुणे भुरगे आहात, तांकां थोड्यांक उमेद आहा. ते अजून सगळ्यांक जोर धरतात, जोतान उमेदीन काम करतात. आणि ह्याच्या फुडें म्हाजी अशी इच्छा ह्या तरुण भुरग्यांनी आणि आमच्या जाणट्यांनी ताका सपोर्ट दिवचो आणि तांकां ही आदल्या परंपरेची जी प्रथा ती कायम दवरपाची ही म्हाजी इच्छा. केव्हा पूर्वापारपासून चलत येयल्ली ही परंपरा आयज आमचे गांवकार महाजन सांबाळटात. आणि ही कित्याक तर कोणीच ही नांगर परब जाल्या शिवाय कोणच पयलीं गांवान नांगरना. ही प्रथा आहा देवस्थानाची महाजनाची पारंपारीक आमच्या जाणट्यांनी आमकां करून दिल्ली ही प्रथा. आयच्यान आता पावस अनायसे ह्या वर्षी बेगीन आहा म्हणटकच आता नांगरपाक काय हरकत ना. हे पारंपारीक शेतकरी कितकी वर्सां पासून ही नांगर परबेक आमचो नांगर धरता. आणि हेच्या मागची धोरण काय तर ही देवाची पुजा अर्चा करून मगे शेत भात बरं जावचा होच त्याच्या मागचो हेतू. आणि बरे भाशेन सगळ्यांक गांवांक देवान राखचे अशी ही परंपरा आहा आणि ती आमी ह्या फुडें अशीच चलयतलो. भले आता हळूहळू तांत्रिक शेती जावपाक गेली, ट्रॅक्टरान नांगरतात, पण हो पारंपारीक नांगर जो आहा तो काय लोकांनी अजून सांबाळून दवरलेले आहात, बैलूय सांबाळून दवरलेले आहात. त्या बैलांक घेवन ही फुडें अशीच चालू रावतली. हीच देवाचरणी आमकां सद्बुद्धी दिवची आणि आयुष्य दिवचा अशीच त्याची सेवा करून घेवपाक. शेतकरी राजा बळी राजा हो केव्हाच खंयच मरचो ना आणि आज निसर्गय ताका साथ दिता आणि ह्या पद्दतीन ही फुडें वाटचाल जातली. आज आमचे पारंपरीक नांगर परब जाल्ली आसा आणि ही आमची प्रत्येक वार्षिक हो उत्सव जाता. त्या आज सकाळ फुडें नांगर पुजा बी करून सगळे बैलांची नांगराची बी पुजा केल्ली आसा. आणि नांगर परबचो हो विधी भटान नांगरला, त्या शिवाय बाकीचे विधी आसले ते पूर्ण केल्ले आसात. त्या शिवाय आता हो आमचो आता शेतीचो सीझन चालू करपाक लागून ही विधी सगळ्यात महत्वाची आसा आणि म्हणूनच ह्या विधीक खूब महत्व आसा. ताका लागून ही नांगर परब जी जाल्ली आसा ती पारंपरीक आणि फर्स्ट टायम कितक्याशाच वर्सांनी आमच्या प्रेसिडेंटान देवळाच्या नांगर धरून नांगरलेले आसा आणि बरी सुरवात जाल्ली आसा. पावसाय हेल्प केल्या पावसाने आणि अशीच ही परंपरा चालू उरची आणि आमची शेतां ही भरभराट जावपाची ही हांव परमेश्वराक विनंती करता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.